खूब बरें दिसता गोंयकारांचें एक स्वप्न आशिल्लें की गोंया खातीर मोपा इंटरनॅशनल जो एअरपोर्ट जो आसा ताजें उद्घाटन आनी लोकार्पण जाता तितले बेगीन जावचें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आदरणीय आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्तुकी रोखडेंच ह्या एअरपोर्टाचें उद्घाटन जावपाचें आसा. एक स्वप्न आशिल्लें आदरणीय आमचे आदले मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आनी म्हाका दिसता आज ते पूर्ण जाता आसतना खूब बरें दिसता. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंया खातीर एक हो एअरपोर्ट आसप जेजे करून रहदारी जी आसा ती खूब वाडिल्ली आसा आनी मुखावेलें प्रोविजन करून आज जे गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जे आज निर्णय घेतिल्लो आसा तो खरोच एक स्वागतार्ह आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज गोंयकारां खातीर एक मोठी उमेदीची आनी खोशयेची गजाल आसा. सर, पेडण्याचो स्टेडियम मालप्याचो जो सावड्ड्याचो आहा तो ह्याचा भुरग्यांक मेळोंक जाय आसले ते आता GMRक जे रिलीजार दिल्लो आहा. एक्चुअली तुवें विशय थोडोसो डायवर्ट केला बट आय एम इट इज रिलेटेड टू माय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. Definitely we have written a letter to the GMR saying that you have to vacate the stadium by May 2023 so that the 37 national games will be hosted in that and that is one of the ways. Thank you. सर, नावाचेर कितें सांगू शकता? ते म्हाका कांय खबर ना but definitely whatever the Goa government has taken the decision it is in the Union Ministry so we have to always welcome.